चेअरमॅन ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव सगळ्या वास्कोच्या सगळ्या पत्रकारांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता आणि आमच्या शब्दाक मान दिवन तुम्ही येयले म्हणून तुमकां धन्यवाद दिता. आमी गेली खूब वर्सां शिवजयंती साजरी करता. गेल्या वर्साच्यान ती मोठ्या प्रमाणात करता. ह्या वर्सा वास्को रवींद्र भवन, म्युनिसिपालिटी आणि केशव स्कूल ह्याच्या सुवर्णोदय विभागान आमी ही शिवजयंती साजरी 19 तारखेक करपाचे आसात. रवींद्र भवन बायणा वास्को आणि मुरगांव नगरपालिका हांची ही प्रस्तुती जावन आसा. गाथा शिवरायांचे अशें नांव दिला ह्या भव्य संगीत नाट्यकृतीक आमी. प्रयत्न असो आसलेलो आनी तेज्या खातीर म्हाका स्कुलाचे मॅनेजमेंट तशेंच टिचर्स स्टुडंट्सां कडल्यान खूब साथ मेळ्ळी, अजून मेळत आसा. ही स्टोरी कंपायल करपाक म्हणजे छत्रपतींचो जन्म ते छत्रपतींचो राज्याभिषेक इतले मेरेन हें नाटक चलतलें. प्रयत्न असो केला आमी की जे बाकीचे नाटककार किंवा जे बरयतात नाटकां जे तेच सीन घडोवन हाडटात, आमी वेगळेपण दाखोवपाची हें केला, प्रयत्न केला. तुमकां हें उदाहरण दिवचें म्हटल्यार छत्रपती महाराजान गोरिल्ला टॅक्टिक्स ही चालू केल्ली, गनिमी कावा म्हणटा, आनी ती आयज फक्त भारताचीच सेना न्हू तर अमेरिकेची, स्पेनाची, इज्रायलाची, चायनाची, रशियाची सेना ती टॅक्नीक अजूनय वापरता. तो प्रसंग आमी दाखोवपाचो, गनिमी कावा छत्रपतीन कसो डिझायन केलेलो तो दाखोवपाचो आमी हें केला, प्रयत्न केला. तशेंच कांय सीन्स अशे आसा जे तुमकां सहजासहजी पळोवंक मेळना. वयाच्या 14व्या वर्सार छत्रपती शिवाजी महाराजान पयलो आपलो न्याय दिल्लो. एका पाटल्याक चौरंग केल्लेले. चौरंग म्हटल्यार दोनूय हात कापप आनी दोनूय पांय कापप. तेणी एका चली मनशेचेर जबरदस्ती केल्ली म्हणून ताका चौरंग, तो न्याय 14व्या वर्सा तो दाखोवपाचो प्रयत्न केला. कल्याण सुबेदाराची सून आबाजी सोंदेव म्हणून तांचो सरदार तांकां गिफ्ट म्हणून हाडून दिता आनी ते मागीर ताका कशें रिएक्ट जाता तो सीन दाखोवपाचो आमी प्रयत्न केला. खूब अशे वेगवेगळे सीन आसा. एक मुखेल गजाल, राज्याभिषेक दाखोवच्या पयलीं आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो गोंया खातीर कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसलेलें तें दाखोवपाचें आमी प्रयत्न केला. आनी मागीर राज्याभिशेकान हें नाटक सोंपयलां आमी. तर सुरवात जातली नाटकाची जिजाऊंची प्रेक्षकांतल्यान येवन आनी निमाणे कडेन एंड जातलो नाटकाचो छत्रपती प्रेक्षकांतल्यान भायर एग्जीट जातले. सर हें सगळें कंपायलेशन करून आमी नाटक दाखोवपाचो प्रयत्न केला. लोकांनी येवन पळोवचें तें. समज आवडलें जाल्यार मानकुल्या भुरग्यांक ताळयो मारून तेजी दाद दिवची. देव बरें. वर्षी तुम्ही आमकां बरो प्रतिसाद दिलो. आमी गेल्या वर्सा एक भव्य मिरवणूक काडली. तितून आमच्या आमदार, मिनिस्टर ह्या सगळ्यांनी सहभाग घेतलो आणि एक सक्सेसफूल रॅली केली जी आयज पर्यंत म्हाका दिसता गोंयान जावना. अशी 500 भुरगीं तितून पार्टिसिपेट आसले, चित्ररथ आसले आणि वेगळे वेगळे डान्स असले जे तुम्ही पळयले आसा. त्याचीच प्रेरणा म्हणून आमी ह्या वर्सा अशें ठरयलें की ह्या वर्सा एक भव्य नाटक करचें. एक्चुली आमकां एक महानाट्य करपाची आमची संकल्पना आसली, पूण बोर्डाच्या टायम टेबलाचो जो प्रिपोंड जालो, एग्जामची प्रिपोंड जाली, त्याच्यामुळे आमकां ते मातशें आटोक्यात घेवचें पडलें. आमी तरी ह्या वर्सा एक भव्य संगीत नाट्यकृती गाथा शिवरायांची ही करपाची ठरयल्ली आसा इन कोलॅबरेशन विथ रवींद्र भवन, बायणा वास्को आणि MMC वास्को. ह्या नाट्यकृती जवळ जवळ 150 भुरगे स्टुडंट्स पार्टिसिपेट करतले. ह्या नाटकाक आमकां दिग्दर्शक म्हणून आमचे वास्कोचे श्री प्रवेश आमोणकर हे लाभले आसा. आणि आमचे एक निवेदन आसा की सगळ्यांनी ह्याचो लाभ घेवचो, मोठ्या संख्येन उपस्थिती दवरून आमच्या भुरगीं जी कला सादरीकरण करतले त्याचो आस्वाद घेवचो. धन्यवाद.